म्हणणे अशें आसा मायनिंग डिपेंडंटची जी डेप्थ रिलीफ स्कीम आसा ती सरकारान आमचे माननीय मुख्यमंत्री जे मनोहरभाई पर्रीकर आसात तांणी एक्सटेंड केल्ली आशिल्ली, पण आज ते गॅजेट नोटिफिकेशन आयिल्लें आसा। सगळ्यांत पयलीं हांव तांकां धन्यवाद दिता, पण साथ हांव एकूच मागता की गोंयचे मायनिंग ऑनरेबल मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, तिनी खासदार आणि सगळ्यांनी मिळून दिल्ली जर एक रिप्रेझेंटेशन केलें आणि दिल्ली जर बरे भाशेन पावर लायली, शक्ती लायली, सगळी ताकद लायली जाल्यार गोंयचें मायनिंग परत चालू जाल्या उपरांत जे हे डेप्थ रिलीफ स्कीम दिल्ली आसा ती डेप्थ रिलीफ स्किमाचो फायदो जे उरिल्ले लोक आसा, मागीर ते ट्रक ओनर आसो, मागीर ते बार्ज ओनर आसो, मागीर ते मशीन ओनर आसो, अन्य खंयचेय लोक आसो, तरच ताचो फायदो जाता। हे जर शक्ती प्रदर्शन जावपाक जाय जाल्यार हे शक्ती सगळ्यांची एकवट आसपाक जाय। हांव सगळे कडेन मागता सगळे एकठांय जावन हांच्यांनी एकठांय जावन ही शक्ती प्रदर्शन दिल्ली करपाकूच जाय अशें म्हाका तरी। The government, we are very grateful to our honorable chief minister. In spite of being sick also, he has extended our debt relief scheme for a period of 6 months, that is up to 31st of March 2019. And same way we request the government to also clear the files of Cooperative Bank and EDC and L&T Finance, which my members have still not got 30%. And if this 30% is given to them, then they will also be in a position to clear the loans.